रचलो म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यान सांबाळ्ळो म्हूण जशी बरी रात दिली जसो बरो दीस सायबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकाच्या परीकपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सुमेस पथकां म्हज्या पथक्याची काकुळट कर देवा पवित्र आत्म्या सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपदेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पथक्याची काकुळट कर म्हाका पथक्या बक्षी बवर्ताचे विधान सर्वेस्वरा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर्सत मानता तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय फटोवन पडनाय ह्या बवर्तान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचे बक्षाणें आनी हे जिने उपरांत सस्नीक जूग जोडटले म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्वरा देवा सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्याक आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पथकांच्यो सुमयो सुकयतले म्हूण तिर्णेच्यो करतां आमेन मरेक समर्पण म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय सुदरी नासतना देखून हे मोगळे माये हांव तुजे जाल्ले वरवीं आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्तानी वचचें म्हळ्यार बरी कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर मागणें सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दिन वाजतांव कित्याक तूं बरो तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय मेटांनी आमची जतन करताय बवर्तान आमी तुजे सरशी येतांव आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडतांव आनी हें आमचें कलतें मागणें दयेन आयकोन घे म्हूण परतांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरी केली आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना वायरसा वरवीं पिडे सारल्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर हे तुळसीये वरवीं पिडे सारल्यांक तूं गूण कर हे पिडेक ओको सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जाणवायेन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक नर्सांक वैद्यकीय सिब्बंदीक सर स्वयं सेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक फाटीं येवंक कश्टातल्यांक आनी कुटुंबांतान पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल दिसपट्टो ग्रास सोडूंक पेसाडटल्या सर भाव भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय पोटाच्या बुकेन कश्टातल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाभून दी
ये आमी मागणी करता पिडेस्ता गूण कर तुका महिमा लभल्या तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन. सर्वोल्लासन गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्धा पाठो खायल्या बली पेटों जमल्या आता वळखता सोम्या परता ठाकूर तुमचे प्रार्थना शांती तुझी माता शांती तुझी माता संतोष उल्लासन गीतां गायना तुझे सशी पावल्या अर्धा पाठो खायल्या बली पेटों आयच्या मिसाची तेसावा विक्टर क्युरी चाकोनी जॉसिरेगो एच.एल. डी सिल्वा आणि सिसिलिया डी सिल्वा बर्नर्ड वॉल्डर आणि बर्नर्ड डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर बेडून जावन आसा. कुलगतींतल्या आत्म्यांक मेसेता फेलिक्स सेक्वेरा तशेंच अर्गा मेसेता जुली फर्नांडीस आणि विनोद तांच्या तेसावां खातीर ह्या बलिदान वेळार मागता आसतना आयच्या स्पॉन्सरा खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया. एका दानीन मल्लीक खट्टे पयल्या वाड्यार थावन आयचो स्पॉन्सर रावल्यात तांकां तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आयचो विशय जावन आसा मरी आदर्श आवयपणाक साक्ष. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडटा आसतना मोरयेक आपल्या पुताची आवय जावन वेंचलें आनी तें व्हरतें बाग तिका फावो जालें. खंडीत जावन हें बाग व्हरतें म्हूण आमी म्हणटा आसतना सगळ्या तिच्या जिणयेंत तिणें तें बाग म्हूण लेखीन आसतना एक सेवा म्हूण लेखून एक त्याग म्हूण लेखून एक सॅक्रिफीस म्हूण लेखून तिणें देवाची खुशी स्विकार केली. जेजू बाळकाक ती प्रसूत जाली. तो ह्या संवसाराक आयल्या उपरांत एका आवयचे कायदे संपूर्ण तरान तिणें पाळले. आज आमी सर्व आवयां खातीर मागता आसतना प्रत्येक जावन आमच्या आवयांचो उडास काडया. तांणी केल्लो तो सॅक्रिफीसान त्याग आमच्या मतीक हाडया आनी देवाक अर्गां दिता आसतना तांच्याय त्या त्यागाक आमी तांकां अर्गां दिवया. आनी आमची जबाबदारी ह्या संवसारांत ह्या आमच्या कुटुंबांत ह्या आमच्या शेजारा ती आमी समजून घेवन त्या परीन जियोंक कृपा मागया. आनी बलिदान फावतर भेटोवचे खातीर आमचेच काय वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया. संगता आमी म्हणया हांव भारती सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें सैमीक पंथाक केला. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच सांगपाक मुरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकूळट सौम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट
Krista Kakulkar, Soumya Kakulkar, Kakulkar, Soumya Kakulkar, Kakulkar. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बगयो नित्यांकवारी मुरयेच्या विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सळय आनी ससनाचो संतोश भोगूंक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. संवेलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. ताजो पानो सोडयत आसतना तिणें आपणा सवे 3 वर्सां सोय पाडो, एक एफा पीठ, एक चामड्याचे पोतेभर दाकासरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो ल्हानच आसलो. पाड्याची बली भेटून जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सैबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागले ते म्हाका फावो केले. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणेभर तो सर्वेस्पराक भेटयल्लो जातलो. आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचो आराधन केले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. जे परजेक देवान आपले दायज कॉन्वेन्सल्या ती खरीच भागी. जे परजेक देवान आपले दायज कॉन्वेन्सल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगलो भरला. जे परजेक देवान आपले दायज कॉन्वेन्सल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्परान आपल्या उतरान मळब रचला. आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतराची रचना ताणें केल्या. आपल्या एका सुत्रान ताणें सगळें रचला आनी आपल्या परमणान सगळें उबें केलां. जे परजेक देवान आपले दायज कॉन्वेन्सल्या ती खरीच भागी. जे परजेक देवान आपले दायज कॉन्वेन्सल्या ती खरीच भागी. Alleluia, Alleluia, Cristaचे Alleluia, 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 Cristaचे Alleluia, Alleluia. धन्य तू भाग्यवंतांक वार मोरये,
सर्वय स्तुती फावो जाल्ले कित्याक तुजे तावन जल्मालो नितीचो सूर्यो क्रिस्त आमचो देव हालेलुया हालेलुया क्रिस्ताचे हालेलुया 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 क्रिस्ताचे हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याही सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी शहराचे जनगणन करूंक जाय म्हूण फर्मान धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियासो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुसे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शहरात तावन जुदेयांतल्या दाविदाच्या शहर बेतलेमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताच्या लागीं करार जाल्ली पतीन मरी ताचे संगत आस गेली. तवळ ती भरलेली गर्भेन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुट लावन एका खावंडेन न्हिदायलो कित्याक छत्रान तांकां जागो नातुल्लो. देवाचें उतार हे वाकणे तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, मोरी आदर्श आवयपणाक साक्ष. आदर्श आवयपण म्हळ्यार कितें? सुलाभ उतरांनी सांगचें जाल्यार मोरी जियेल्ली रीत आनी आपल्या पुताक तिणें वागयल्ली रीत, ताका दिल्लो तो मोग वो समजून घेतल्यार आदर्श आवयपणाचो अर्थ जाता. सदांच्या उतरांनी आमकां तें म्हणूंक सुलाभ जाल्यार ते आमकां आमच्या जिणेंत पाळूंक तितलें सुलाभ म्हूण दिसना. आवयचे खुशवांत भुरगें जल्म घेता तेन्ना तावन आवयचो प्रभाव भुरग्याचेर जायतो पडटा. दुसऱ्या महाझुजा वेळार एक फामाद मनशास्त्रज्ञ आन्ना फ्रॉयड म्हणली, प्रत्येक जावन भुरग्यांचे मनशास्त्र समजाल्ली तिणें केल्ल्या सर्वे प्रकार ती महाझुजा वेळार 3 ऑर्फनेज भुरग्यांच्या ऑर्फनेजीचे मेलविचारण पळयताली. आनी ती म्हणटा तिच्या बरपांत केदें व्हडलें झूज जाल्यारय भुरग्यांक व्हडलें फरक पडना कित्याक आवय सांगात आसा. कितले कश्ट आयल्यारय भुरग्यांक व्हडलें समजना कित्याक आवय सांगात आसा. कितलें खाण जेवण उणें पडल्यारय आवय सांगत आसतना ताचो व्हडलो प्रभाव पडना. कुटुंबांत घरांत कितल्यो सवलत्यो आसूं दीत ना जावं दीत भुरग्यांक तांचो मस्त बदलावन दिसना कित्याक आवय सांगत आसा. आनी अशें घडल्या झुजा वेळार आवय बापाय तावन विंगड जाल्लीं भुरगीं ह्या ऑर्फनेजींत आसलीं आनी तांचेर पडचो तो प्रभाव ती म्हणटा आवयक बापायक भुरग्यांक तावन पयस केल्ल्या वेळार तांच्या जिणेक पडचो तो अनुभव तो प्रभाव तो सदांच उरता आनी तांच्या जिणेच्या सगळ्या तांच्या जिणेंत तो प्रभाव दिसून येता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आवय भुरग्यांक संरक्षण जिविताची देख तांचेर प्रभाव घालूंक साध्य तिचे वरवीं जाता. आवय तिचो मोग भुरग्यांक दिता आसतना त्या मोगांत भुरग्यांक तांच्या जिणेचो अनुभव मेळटा, जिणी रुपीत करूंक आदार जाता. कुटुंबांत कितले कश्ट आसल्यारय आमी जाणाव आवयचो मोग जर तर आसा आमी तो कितलेय कश्ट आमी ते फूड करूंक शकता आनी भुरग्यांक ते विशेश म्हूण दिसना. एकलो बरयणार म्हणटा, The warm and intimate relationship between the mother and the child is very essential for the inner growth of the child. पोटाक दिवन जिवांत भुरगीं वाडोवन येती जाल्यार भुरग्यांसर आसूं तो प्रभाव तांचे जिणेची रीत रुपीत करची तांणी ह्या मोगांनी संरक्षणा वरवीं. आमी आयच्या दिसांनी आमच्या बोवारीं पळयल्यार आमी जाणाव जायते बडी आवय बापाय भुरग्यांक जाय तितल्यो सवलत्यो दिवंक प्रयत्न करतात.
तांकां कितें जाय तें दितात मोगान ती दितात पूण थंय तो खरो मोग तांकां मेळटा की ह्या सवलत्यो मात्र आनी भुरगीं सवलत तांकां सवयर पडटा आसतना तांकां आवय बापायचो मोग उणें जाता. ह्या वरवीं पयलो जावन आसा तो मोग आवयचो आनी आपल्या बापायचो. एक विशय तुमकां सांगचो जाल्यार एक दृश्टांत. एक भुरग्याक समालोचनक म्हजे कडेन हाडलें. हांव भायर हांगा आसतना न्हय, कोडयाळचें कांय न्हय. आनी त्या वेळार भुरग्याचें मस्त कश्ट आसलें आनी तो भुरगो म्हणलो म्हजे कडेन म्हजी आवय म्हजे बापय ती म्हाका कितेंच लेखिनात, म्हजो मोग करिनात. समजताना अखेरीक समजूंक पडलें की तो मालगडो भुरगो आशिल्लो आनी 5 वर्सां आमचो तो घरांत एकलोच आशिल्लो. जाय पुरतो मोग ताका मेळ्ळा, जाय तितल्यो सवलत्यो मेळ्ळ्यात. ताचे उपरांत आनी एक ताची भयण आयलें धाकटें आनी सगळ्यांचो मोग ताचेर पडलो आनी हाका तांणी निग्लेक्ट केलें. आनी ह्या वरवीं भुरगो त्याच मनोभावान वाडलो आनी ताचे उपरांत ताची साल हायस्कुलांत आसतना पाड जावंक सुरू जाली. पूण समजताना अखेरीक आमी ताका एक समजून दिवन ताका सवाल करता आसतना मस्तू शशेना उपरांत एक दीस हांवें ताका सांगलें तर तुका तुजे आवय तुजो मोग करिना, तिका तुजो कांयच मोग ना हें तुजें धोरण नेंगी. भुरगो म्हणलो नो फादर, खंडीत हांव तशें न्हय, म्हजी आवय बरी, तिणें म्हाका मोग दिला पूण आतां म्हाका कित्याक अशें करता हांव नेना. मोगाच्या भावनान भयणीनो, तो मोग आवयन दिल्लो तो भुरग्यांच्या काळजान मागीर उरता. पूण जायते फावटी हो मोग आमी म्हणसो तो वस्तूंचो आनी संगतीचो जाल्यार पाड जाता. मुरयेन आपल्या पुताक देवाचो आनी पेल्याचो मोग शिकयलो. देवाचो मोग खरो मोग शिकयत आसतना खंडीत जावन ताचेतून आमकां कितें मेळना सर्वाक आमी देवाक अर्घ दिवंक ताची खुशी समजोवंक आमी शिकता. पूण जायते फावटी कितें करता आमी देवा कडेन मागणें करचें आमकां कितें जाय तें विचारच्या खातीर. आनी असल्या वेळार तो एक भायल्या दृश्टीचो मोग शिवाय तो काळजांतावन तो मोग येना. आनी मोरयेन आपल्या पुताक जेजूक काळजांतावन तो बापाचो मोग शिकयलो. कित्याक आमी म्हणयेक जेजू देवाचो पूत ताका सकयल गुत्ता आसलें ना, तो आमचे बरीच ह्या संवसारांत वाडून येतना बुदवंतकायेन जाणवायन तो वाडलो म्हण आमी पळयत पुस्तकांत आमी वाचता. तर मोगाच्या भावनान पयलीनो पयलो तो देवाचो मोग त्या आवयन शिकयल्लो. दुसरो जावन आसा पेल्याचो मोग. जेजू आपल्या बापायक जायते मानतलो आनी ताचे सांगता तो वावुरतलो. 30 वर्सां म्हणसर तो ताचे वैयक्तीक जिणेंत घरांत आसतना खंडीत जावन आपल्या बापाय सांगता जुजे सांगता ताणें वावर केला आनी ताचो मोग आनी समजोणी ताणें साकल्या. देखून आवयचें कर्तव्य जावन आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग शिकोवचो. जायते फावटी आवयो आमच्या फिरगजेंत कशें म्हण हांव सांगना ह्या नेणा, पूण आवयो भुरग्यांक मोग दितात पूण हेरांचो मोग करूंक शिकयनात. असल्या वेळार कुटुंबांत वांटे जावंक या ना समजून येवंक कारण जाता. आनी एक दृश्टांत हांवें दिवचें जाल्यार म्हजो एक लागशिल्लो भुरगो चायनीज आनी ताका मस्तू समजूने खातीर तो म्हाका मेळोंक येतालो हांव आसतना तेणें. आनी असल्या वेळार एक राती आमी मस्त वेळ उलोवन रावल्या. दुसरो दीस आमकां नातुल्लो. दुसऱ्या दिसा हांवें पैंट करूंक आसलें. राती रावन उलयता आसतना ताणें घरा फोन केलें आनी सांगलें हांव आज राती येना, म्हाका वेळ पावना, देखून हांव फादराच्या रुमांत रावतां आनी फाल्यां सकाळीं येता. फोनार इल्लो आवाज चड आयकलो. हांवें म्हळें कोण बोव मारता म्हूण. तो म्हणलो म्हजी मम्मी सदांच बोव मारता. तिच्या बोवेक डॅडी घरा भितर रावना, भायर रावता सड्ड आनी भितर गरजेक मात येता. तर डॅडी घरांत जागो नागे. फादर तशें म्हणनाकात, म्हजे मम्मीची संवय मात्र व्हडल्यान उलोवचे शिवाय ती एकदम मोगाळ आनी आमी कितेंय आमच्या बापायक एक पाटी उलयल्यार ती आमकां सोडिना. बापायक आमी मान दिना जाल्यार ती आमकां सोडिना. बापायक तिच्या बोबे मुखार रावंक शिवाय ना तर बापायचो मोग तिणें आमकां शिकयला. मोगाच्या भावनान भयणीनो जायते फावटी अशें घडना घरांत. आनी असल्या वेळार भुरगीं कशीं वाडटात. जावं पुरो तिची एक अस्कत काय त्या आवयची
कित्याक तिणें व्हडल्यान उलयसय आनी बोब मारून आसासय पूण ती तिचें कर्तव्य तिणें चुकोवना. बरें देवत कुटाम तें आनी आज हांव पातयेतां तो एक याजक जाला. तर मोगाच्या भोवनान भयणीनो, आदर्श आवयपण तितलेंच त्याग आनी सॅक्रिफायस तिचें नांव. आनी त्याग आनी सॅक्रिफायस आवयच्या मोतींत आसा आनी काळजांत आसा जाल्यार खंडीत जावन ती देवाचो आनी पेल्याचो मोग आपल्या भुरग्यांक आपल्या कुटुंबाक दिवंक शकता. आज ह्या बागी दिसा आमी आमच्या आवयां खातीर तांणी आमकां दिल्ल्या मोगा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना तांकांय तांचो आमी अर्गां तांकां पाठोवया आनी त्याच परी तेच रितीन आमची जिणी मांडून हाडूंक प्रयत्न करया. आमेन. Sobono ani takaso owai Sergicha baba ami tuka beteta Kristaची कुडी रक्तान हुंडू वाइन पुतू जिविताचे गाण आमकां नेमून परता सर्वीस पोरा देवा दिन वाचता तुका उदार कोणाक दिलाय हे जीवन आमकां जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता मैफा सांगते घेवन आमी प्रार्थिता माया मोगानानी जीव संवसारांत ओ तूं आमचेर बाबा कृपेचो शिवो माया मोगानानी जीव संवसारांत ओ तूं आमचेर बाबा कृपेचो शिवो गोवाचो हुंडो आनी दाकाचो ओवाय सर्गीच्या बाबा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीर रक्तान हुंडो वाइन पुतू जिविताचे खाण आमकां नेमून परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदरा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत नेमी आमच्या नेके पवित्रतेच्या बाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेतना तिच्या आंकवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमावर आमकां आमच्या पातकांतले निवारून सदांच आमकां तो पवित्र करूं आनी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. करता आनी म्हजे जिवीत सोडून आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाच्या माये संगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता मेळून म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जावं तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मनशांक तशें आमचे पापां मागोस आनी आमकां काळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बुरवशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सुव्या आसूं. माया मोगासून एकवट असो गुट जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमचे कापड कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमचे कापड कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्तावाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी. पूण त्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
संतोष करता उपकार तुझो मोडून बसो मोगच्या ती आदर तुझो. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भगवंत आमकां मदीं आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान आतां तुका उलो मारता त्या सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरी आमकां फावो जाल्यार सोडूंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवाय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान ताच्या पुता जेजूक ह्या संवसारीत धाडन एका स्त्री आनी आवयच्या गर्भांत जल्मोवंक ताणें फावो केलें. आवयपणाचें म्हत्व जाण जावची आमी आवयपणाचें गन उखलून धरून जियोंक गरजशी ससाय आतां मागया. सर्गींच्या बापा, ही पवित्र सभा चलून वचच्या सर मुखेल्यांक, पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक, धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांची जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक कुटुंबाक सडीत गमन दिवन क्रिस्ती मोला पवित्र सभेंत रास करूंक तांणी पेसाडिशे कर म्हूण मागता. जबाब. बापा, आमचे प्रार्थन आयक. लग्न जाल्ल्या आनी लग्न जावंक वेच्या सर जोड्यांनी भुरगे तुजे देणे म्हूण समजून आवयपूण तुजे आपोवणे म्हणले सत मानून घेवन वोट कुटुंबांच्या निर्धारा तेवशी मेटा काडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखून आसच्या सर स्त्रियांची आशा तूं सुफोळ कर. आवयपणाचे बाग तांकां मेळून तुजे मिसांव मुंदरून वचच्याक तांकां कुरपेन भर म्हूण मागता. कुटुंबांतावन भायर रावून एकसुरी जिणी सारच्या सर आवयांक तुजे सक्तेन भर. तांणी काडले वावटीक त्यागाक सॅक्रिफिसाक 100 पाटी दी म्हूण मागता. विविध पिडेन व्हडच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तूं पिडा सोसूंक जाय पुरती सकत दी. तुज्या मोगा खातीर सोंसणीकायेन जियोंक तूं दया कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा, ही आमची मागणी तूं दयेन मानून घे. आमच्या कुटुंबांनी मरये मायेक मान करतना आमकां जल्म दिल्ल्या आवयक, सांगात दिल्ल्या पत्नीक आनी मोगकरच्या भयणीकी मानान पळयशें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमो पसूत विनंती कर बाळ मोरये. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावचोवच्या खातीर प्रार्थुया. मोगाळी माये, तुका सोडूंदराची आवय जावचें वर्तें भाग पावत जालें. देवदूताच्या संदेशाक काऊ जेवण हें कशें साध्य म्हणले सवाल तुवें घालें तरी देवाच्या कुशेक संपूर्ण रितीन तूं कालती जाली. जेजूच्या जल्मातावन ताच्या जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत तूं तांच्या सांगाता रावली. तुजो जल्म संभ्रम आचरूंक आमी तयाराय करतना सर चलयांक, स्त्रियांक आनी आवयांक तुज्या सुबाम कुरपेन भर. देवाच्या आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांनी वाडशें कर म्हूण मागता
तुझ्या खुशीन मुणीस जावन जल्मल्ल्या तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. बोऱ्यांतली बोरी सोदून हाडल्यान गुडे दोंगर बोवो नितळ निर्मोळ तुझ्या मानात फुलांनी होगोळसो. बोऱ्यांतली बोरी सोदून हाडल्यान गुडे दोंगर बोवो नितळ निर्मोळ तुझ्या मानात फुलांनी होगोळसो. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आज बुडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भोक्तांचे मानीक तूं. आज बुडव्यांचे श्रेष्ठ तूं सांता भोक्तांचे मानीक तूं. मोती सायबीन म्हणून तूं नावाडल्याय आवय तूं कुटुंबाची भक्तीन उर्बेन फुलां हाडल्यान माये तुका अर्पुची. मोती सायबीन म्हणून तूं नावाडल्याय आवय तूं कुटुंबाची भक्तीन उर्बेन फुलां हाडल्यान माये तुका अर्पुची. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आज बुडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भोक्तांचे माणिक तूं. भुरगीं ल्हाना वेळा मेळोन तुका फुलांनी नेटयता. जिवीत आमचें ह्या फुला परी परमोळी कर म्हूण मागता. भुरगीं ल्हाना व्हडा मेळोन तुका फुलांनी नेटयता. जिवीत आमचें त्या फुला परी परमोळी कर म्हूण मागता. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आज बुडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भोक्तांचे माणिक तूं. फुलां प्रसोबीत तूं मोवां प्रसरुचीक तूं आज बुडव्यां प्रश्रेश्ठ तूं सांता भोक्तांचे माणिक तूं. मुगाळ पुत्रा सोवे आंगवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. San Sebastião, आमकां विनंती कर भगवंत कुसाचे कुरवेन यावर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.